नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। तांत्रीक इबाडाक लागूनच बंद पडिल्ल्यो कला अकादमींतल्यो लायटी। शरद पोंक्षेन चुकीच्या मनशाच्या नादाक लागून दिला स्टेटमेंट। कला अकादमीच्या बाबतीत गोविंद गावडेन परतून वयर काडले हात। बुधवारा राती जाल्ल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांनी 3 जाणांक मरण। गोकुळड्या पाडी पॅसेंजर बसीच्या धपक्यान 2 जाण सोंपले, जाल्यार हरवळ्या 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक मरण। एकाच वेळार 50 पुलीस निरीक्षकांची केली बदली। टिकम सिंग हांची दक्षिण गोंय अधीक्षक म्हणून जाल्यार सुनीता सावंत हांची NNC अधीक्षक म्हणून केल्या बदली। सोनशे सुर्ला खणींतल्यान उदका पुरवण करपी पायपलायनीक उजो कसो लागलो कळपाक ना मार्ग। सरकारान चवकशी करून करची खर कारवाय। शेतकार विष्णू नाटेकराची मागणी। सनरायज झिंक कंपनीचो घातक कोयर कुंकळी उद्देगीक वसणुकेत डंप केल्ल्यान उदकाच्या स्त्रोतांचेर जाला परिणाम। पावसाळो सुरू जावच्या पयलीं करची कारवाय। थळाव्या समाज वावुरप्याची मागणी। नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सहकार्य करचे सोडून काँग्रेस करता आंदोलन। भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचो आरोप। आणि आता खबरो विस्तारात। शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार तांत्रीक इबाडाक लागून लायटी बंद पडिल्ल्याचो दावो करीत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन हात वयर काडल्यात। शरद पोंक्षे हाणें चुकीच्या मनशाच्या नादाक लागून स्टेटमेंट केल्ल्याचे गोविंद गावडेचे म्हणणे। कला अकादमीत पुरुष नाटका वेळार जाल्ल्या लायटीच्या घोळाच्या फाटभुंयेर मंत्री गोविंद गावडे उलयतालो। अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो। नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोंक्षे हांणी कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्ली। हे फाटभुंयेर कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन पत्रकार परिशद घेतली। तांत्रीक अडचणींक लागूनच पुरुष नाटका वेळार लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्याचो दावो मंत्री गावडेन केलो। अभिनेते शरद पोंक्षे हांणी चुकीच्या मनशांच्या नादाक लागून कला अकादमीच्या बाबतीत स्टेटमेंट दिल्लो। लायटी फकत 2 मिनटांच बंद पडिल्ल्यो, ताका लागून ही व्हडलीशी गजाल नाशिल्ल्याचे मंत्री गावडेचे म्हणणे। तांत्रिक व्यवस्थापन केदे व्हडले आसले म्हूण लायटी बंद पडप ही तांची चूक काय म्हूण गोविंद विचारता। तशेंच आपले आड कोणे तरी सुपारी दिल्ल्याचोय दावो गोविंदान हे वेळार केलो। आयकात ताचे रंजाव। एवढं सुंदर नाट्यगृह बांधलंय ते मेंटेन करणं या इथल्या हे ज्यांच्या अंडर येतं त्या संस्थेचं काम आहे, पण ते करतच नाहीत। त्याला काय करायचं? केवढा मोठा रसभंग झाला। पहिला प्रयोग पहिल्या अंकामध्ये आम्ही थांबून प्रयत्न केला, त्याच्याने काही होईना, शेवटी पडदा पाडावा लागला। हे फार चांगलं नाही ना लक्षण। एवढं सुंदर नाट्यगृह आहे, त्याला साधं मेंटेन नाही करता येत आपल्याला। ते मेंटेन केलं पाहिजे ना, तरच रसिक येत राहणार, नाटकं चांगली होत राहणार। असंच जर घाणेरडं राहिलं तर हळूहळू माणसं बंद होतील याची। पत्रकारितेच्या माध्यमातल्यान आणि व्हिडिओतल्या माध्यमातल्यान ते आमचे टेक्निकल टीम किंवा टेक्निकल स्टाफ कोणूच नाशिल्लो ही अत्यंत चुकीची गोष्ट जावन आसा। कारण म्हजो टेक्निकल स्टाफ जो आशिल्लो तो आमचे कंट्रोल बॉक्स जो आसा आणि त्यांचो जो लाईट ऑपरेटर जो आशिल्लो आणि साऊंड ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑर्केस्ट्रा बिटांक बशिल्लो आशिल्लो। आमचो लाईट ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑडियन्स लाईट ऑपरेशन करता आणि ती बंद करता किंवा चालू करता आणि तातूंतल्यान गुय घेवप म्हळ्यार थोडोसो आमकां एक 1 मिनिट तरी लागता। आणि आमचो टेक्निकल स्टाफ जो आसा तो स्टेजीर येवपाक शकना, बट ही वॉज असिस्टिंग टू द त्यांचो जो टेक्निकल जो स्टाफ जो आशिल्लो जो कोण लायटिंग करतालो संबंध पिसाट हय ताजे बरोबर आशिल्लो। आणि दुसरी गोष्ट ताणें जे म्हणिल्लें जे आसात आमी कला अकादमीचो साऊंड वापरना हे अत्यंत चुकीचे विधान जावन आसा। आमचे गोयचे कलाकार महाराष्ट्रांच्या विविध रंगमंचाचेर चडिल्ले आसात आणि स्वतः एक आर्टिस्ट ह्या नात्यान हांवूय तुमकां ते सांगपाक सोदतां। बरेचशे जाणांक कन्फ्युजन आसतलें। हांवें म्हणिल्लें आसा की प्रत्येक आर्टिस्टान लेपल मायक किंवा कॉलर मायक वापरले आसात।
ज्या वेळाचेर आमी सुद्दां नाटक घेवन भायर वतात त्या वेळाचेर आमी सुद्दां आमचो स्वतःचो कॉलर मायक आणि बाकीचो सगळो तो थिएटर जो साहित्य जाय पडटा ते आमी घेवन वतात कारण आमकां ताका संवय आसता. हेजो अर्थ आमचे कडेन कॉलर मायकूय आसा बाकी सगळें आसा बट दे हॅव यूज देअर ओन आणि 90% ऑफ द प्रोडक्शन युजिंग देअर ओन कॉलर मायक सो दॅट दे आर फॅमिलियर विथ दॅट सिस्टम. आणि म्हणूनच दोन गोष्टी तांच्यान ज्यो म्हणिल्ल्यो आसात आणि आमचे जे एलिगेशन जे आसात ते फॉल्स आसात. म्हजे टेक्निकल जे भुरगे जे आसात दोन्ही आशिल्ले तांकां हांवें तुमच्या मुखार हाडिल्ले आसात. तातूंत भितर अंकुश आशिल्लो, अमर आशिल्लो, रामदास आशिल्लो आणि नारायण हो सुद्दां हेल्पर ते दिसा त्या नाटकाच्या माचे कडेन विंगेन भितर आशिल्लो. आता एकंदरीत हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो की जे कला अकादमी आपले स्वता आवय अशें म्हणटात ज्या कला अकादमीचे एक 2 मिनटाचो विषय त्याचे फाटल्यान व्हेरी नेक्स्ट डे आज 17 तारीख 14 तारखेक म्हाका दिसता तुम्ही जर एखादे प्रेस रिपोर्टर जर आमचे युगनायकाचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती साजरी केल्ली आशिल्ली बरोबर 10:30 वरांचेर आणि सांजे त्याच माचयेचेर नाटक जाल्लें आसा आणि आमी तातूंत भितर कांयच बदल घेवना फक्त जो बायंडर जो आसा तो आमी बायपास केल्लो आसा. हो फक्त एक टेक्निकल एरर आशिल्लो. इट इज नॉट अ ह्युमन एरर. हेच तुमकां आमच्या मुखार सांगपाचें आसा. सांगतलो वता वता खास करून जर शरद पोंक्षेक एखादे जर मराठी या कोंकणी जर कळना जाल्यार हांव इतच म्हणटलो आदरणीय शरद पोंक्षे साहेब तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बुधवारा राती जाल्ल्या 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी 3 जाणांक मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोकुळे पाडी पॅसेंजर बसीचो धपको बशिल्ल्या 2 जाणांक मरण आयले. बस चालकाक कुंकळे पुलिसांनी अटक करून बस ताब्यात घेतली. मजगती हरवळ्या 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात एकलो सोंपलो. तांचो फुडलो तपास चालू आसा. राज्यांत अपघातांचे प्रमाण उणें जावपाचें नांवूच घेना. बुधवारा रातीं जाल्ल्या 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी 3 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. गोकुळटेपाडी हांगा पॅसेंजर बसीचो धपको बशिल्ल्यान दिलीप वेळीप पिराय 38 आनी संदेश गांवकार पिराय 26 ह्या दोगांक मरण आयलें. एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार दुसऱ्याक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्याचें कळटा. बस चालकाक कुंकळे पुलिसांनी अटक करून बसूय बी ताब्यांत घेतल्या. मजगती सुपाची पूड हरवळ्या 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान संदीप गावडे पिराय 47 हाका मरण आयलें जाल्यार हेर 2 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. मेन म्हळ्यार हो रोड पळय हे आतां एक टर्न आहा शार्प टर्न आनी हे शार्प टर्न मातशें कटींग केलें जाल्यार हो सुरळीत जाता रस्तो. अशी शार्प टर्न ह्या जाग्याचेर ह्या थोडे मदीं रस्त्याचेर आप तूं करमल घाट म्हणल्यार खूब आसात. ही सरकारान काडपाक जाय जाल्यार एक्सिडेंट आहा ते जायत रावतले. हे एक्सिडेंट जावन आतां राती 2 जाण भुरगे मेला. आमचो सोयरू वेळ आमचो रिपोर्टर तेगे भाव एक्सपायर्ड जालो. दुसरो आनीक हॉटेलांत काम करतालो एग्रीकल्चरान टेम्पररी काम करतालो. तो दोगांय कामां वयताले तेन्ना तांकां एक व्हडली बस ती टर्न मारता आसतना टर्नार ह्या शार्प टर्नार तांकां लागली आनी ते दोगांय ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाले. अशी परिस्थिती जाल्या की एक्सिडेंट हे हांगा ह्या स्पॉटाचेर जायत आहा आनी लोक मरत आसात. तरणाट्यांक मरण येता आनी सरकार आजून पर्यंत हेचेर कांयच करना. 8 वरांचेर जालो एक्सिडेंट गोठो जालो आसा. कित्याक आमच्या गोकुळे वाड्याचो भुरगो 2 जाणां ताका एक चड हें जालो आसा ऑन द स्पॉट जालो आसा आनी त्या कारणामुळे तो आज रस्त्या लागून आमकां हांगा चड हें जालो आसा. चड रस्तो अरुंद आहा. तो सरकारा कडेन मागता तो रस्तो मातसो व्हड करचो. आयज जे ओल्वो बसी जावं कितें कॅन्टर वयता ते 4 मिटर रोड आसता. ते रोड मातसो वायडींग करून मातसो PWDन हेची दखल घेवची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एकाच वेळार सुमार 50 पुलीस निरीक्षकांच्या बदलेचो आदेश काढला. वास्को पुलीस निरीक्षक कपिल नायकाची ACB विजिलन्स जाल्यार मंगेश वळवयकराची ACB विजिलन्सांतल्यान क्रायम ब्रांचीत तशेंच निनाद देवूलकराची क्रायम ब्रांचींतल्यान मोपा विमानतळाचेर बदली केल्या. एकाच वेळार 50 पुलीस निरीक्षकांची बदली केल्या. वास्को पुलीस निरीक्षक कपिल नायकाची ACB विजिलन्स जाल्यार मंगेश वळवयकराची ACB विजिलन्सांतल्यान क्रायम ब्रांचीत तशेंच निनाद देवूलकराची क्रायम ब्रांचींतल्यान मोपा विमानतळाचेर बदली केल्या. तशेंच IPS अधिकारी टिकम सिंग हांची दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक म्हणून
जाल्यार सुनीता सावंत हांची गुळे वखदां विरोधी पथकाची अधीक्षक म्हणून बदली केल्या. गोंय पुलीस खात्यान आयज एक ऑर्डर काढलेली आसा आणि ह्या ऑर्डरीन 50 PI तेंची ट्रान्सफर जाल्ली आसा. तितून निनाद देवळकर सारखे PI आसा, तो हो क्रायम ब्रांच रायबंद्र आशिल्लो, तेका आतां मोपा एअरपोर्टार घातलेलो आसा. त्याच बरोबर मंगेश वळवयकर हो ACB विजिलन्स आशिल्लो, तेका आतां क्रायम ब्रांच रायबंदर घातलेलो आसा. तसोच कपिल नायक सारको PI जो वास्को आशिल्लो, तेका आतां ACB विजिलन्सान तेजी ट्रान्सफर केल्ली आसा. आणि ह्या 50 PI ट्रान्सफर बरोबर 2 SP ज्यो आसात तेंची ट्रान्सफर आयज जाल्ली आसा. जाल्यार तितून भितर सुनीता सावंत जी पयली साउथ गोवाची SP आशिल्ली, तिका हाडून पणजे हेडक्वॉर्टरान घातलेली. आतां तिका ANCचो चार्ज दिल्लो आसा, म्हणजे एंटी नार्कोटीक सेलाचो तिका चार्ज दिल्लो आसा. आणि त्याच बरोबर जो साउथ गोवाक जो SP घातला टिकम सिंग वर्मा, हेका आतां ऑफिशियली साउथ गोवाचो चार्ज दिल्लो आसा. सो आयज ही पुलीस खात्याची एक महत्वाची अपडेट. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. सोनशे सुर्ला खणींतल्यान उदका पुरवण करपी पायपलायनीक परतून एक फावट उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. ह्याच वाठारांत आतां 3 ते 4 फावटी उजो लागपाची ही घडणूक घडल्या. हो उजो आशी कुशीकच्या रानांतूय पसारलो. उजो कसो लागलो काय तो मुद्दाम कोणें लायलो हें कळपाक मार्ग ना. सरकारान चवकशी करून हें कृत्य केल्ल्याचेर खर कारवाय करची म्हणून शेतकार विष्णू नाटेकरान मागणी केल्या. पंचेचाळीस प्रकल्प पाणी प्रकल्प गेल्या 8 मार्चाक माननीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते शुभारंभ करून सगळ्यांक कार्यान्वित जाल्लो. आणि जवळजवळ 90 ते 95% लोकांक ते उदीक अजून आतापर्यंत पावला. काही प्रमाणात त्रुटी आसा. आणि ह्याच्या सकयल काहीशी जागा असली, ती जागा पडीक असलेल्या कारणान, पाणी असलेल्या कारणान आमकां एक आदेश येयलो की त्या जागेन तुम्ही कितें क्रॉप घेया इमिडिएटली म्हणून आमी कितें केलें, आता पेडी घेवून काय शक्य ना. 45 डेजचे मका बियाणे आसा, ते मका भेंडे पेरले. ते मका भेंडे पेरल्यापासून समस्या अशी निर्माण जाली की ते रातची गोरवां आणि तास करपाक लागले. म्हणून आमकां ते अंडरग्राउंड डेव्हलपमेंट एजन्सीन तुम्ही ती वयर मॅन्युअली कुंपाऊंड करून सध्या आमच्या वर्सा हे करा म्हणून आमी ते वयर करताले. जवळजवळ 5:30च्या सुमाराक हांगासर एक काळो धुंवर दिसपाक लागलो आमकां. म्हणटकूच हांवें ते विचार संगीत मराठी ऑपरेटर आसा ताका हांवें फोन केलो, तो म्हटलं धुंवर दिसता जाल्यार आपूण म्हाका कळटाली लायनीचेर खती गेला, आपूण पळयता म्हाका. आमी वयर येवना कित्याक जप करून हांगा तुमी कित्याक गेल्ले अशें इन्क्वायरी जाली. आमी वयर येवना, तो येयलो आनी मागीर तुमकां कोण आहा त्या मनशाक पळोवन तुमी घेवन वयर यो म्हाका आमकां. आनी ते 5 मनीस जाल्ले. आणि त्या प्रमाणे हांव धांवत येयलो वयर. पळय जाल्यार सगळो हांगासर उदक पेट्टा हांगासर. आनी उदक पेटल्या उपरांत हांवें हेका फोन मारला, पंच मेंबर आहा पळय बोला कोर्डूकर, ताका फोन मारला. तो येयलो हांगासर. आनी आमी ते बाकीचे मराठी आमचो संदेश मराठे, हरी मराठे ते येयले. आणि आमी प्रयत्न केले माती घेवन ती हे विझोवपाची आग, पण ती आग इतकी भडकलेली की फुड्यार वचणें शक्य नासलें. मागीर शेजागोवाची कंपनी आसा, ते कंपनी कडेन आमी टँकर आसा आमकां दिवचे म्हणून टँकर मागयले. आमी तेन्ना पयलीं आमी पुलिशेकूच कॉल केल्लो, फायर ब्रिगेडीक कॉल केल्लो. टँकर हाडल्या, पण टँकरीन हाडून जी कितें लायन ती आमी ही हे केल्या, कालवार केल्या. पूण ताका आतां सगळे कडेन बुराक पडल्या उदकाच्या कारणान ते लिकेज जाल्ले आसा. पूर्ण पाणी सकयल पर्यंत वचना. त्यानंतर पुलिसांनी रिपोर्ट करून गेले. फायर ब्रिगेड नंतर आमी सगळी एरिया आसली ती भिजून घेतली. कारण जवळ थंय डिजीज येता. तो उदक ताका जर गेलो जाल्यार ताका मोठ्या प्रमाणात हानी जातली त्यांची. आणि इतके आमी केला. आता प्रकल्प 4.5 कोटीचो प्रकल्प हो. जवळजवळ 95 फार्मर शेती बागायतदारांक हांगासून जवळजवळ 6.5 किलोमिटर सगळ्यांक बेनिफीट जाता. आणि ह्या प्रकल्पा बद्दल कोणाक कितें वायट दिसता आनी कित्याक लागून अशें जाता ही पयली घटना न्हू, ही जवळजवळ 3री-4थी घटना. सनरायज झिंक ह्या कंपनीचो घातक कोयर कुंकळी उद्देगीक वसणुकेत डंप केला. हो कोयर व्हांवून उदकांत वता आनी हाका लागून उदकाच्या स्त्रोतांचेर परिणाम जाला. फाटल्या 3 अधिवेशनांत कुंकळेचो आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हो डंप काडपा खातीर 5 कोटीची तरतूद केल्ली. मात अजून मेरेन हो कोयर काडून आशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी पावसाळो सुरू जावच्या पयलीं कारवाय करची अशी मागणी थळावो समाज वावुरपी अविराज देसायान केल्या. इवन लास्ट 3 असेंब्ली आमगे MLA बाब युरी आलेमा, ऑनरेबल आमगे LOP जावं प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हेमी एक फायनान्स म्हणून पास केल्ले हांगा 5 कोट्यांचे की हो डंप गेल त्या वर्सा काडून व्हरतो म्हणून. हो डंप जो आसा सनरायज झिंकाचो इट्स ए हाजार्डियस वेस्ट. हे प्रूव जाला. लोकांक वॉटर बॉडीजांक 6-7 किलोमिटर पासून हे मेळटा. लोकांनी सगळी बांय अबंडंट केल्यो आणि हो जो डंप आसा हो व्हांवून वॉटर बॉडीजांक वयता. हांव म्हणना आमचो MLA आमचे बरोबर आसा, बट ऑन ग्राउंड किती जाता हे वेस्ट ह्या पाटीय उरपाचो
हो ह्या फाटी वॉटर बॉडीजां वचपाचो आतां तेजी पळय तेजी ताडपत्री पळय कितें म्हाका याद जाता लेट आमचो चीफ मिनिस्टर बाब मनोहर पर्रीकर कितल्या फावट सांगलें तेणें म्हाका एक फावट सांगलें खांदार हात घालून अवी पळय हें तुजें हें करता आमी हें धापून दवरता म्हूण आनी आमी व्हरतो म्हूण आज तो बळ्या संवसारान ना कुंकळी 25 years सेलिब्रेट करतली ह्या फाटी पोल्युशनाचें 25 वर्सां जालीं ग्रावंड वॉटर काबार तुमी सांजची येवन पळोवचें अमावंट ऑफ एअर पोल्युशन सकाळ फुडें 4:30 बाबा कोणा एक वॉक करूंक मेळना बाबा हिंगा आतां अरावंड 7,000 लोक रावता इन दीस क्लोज विसिनिटी वेरोडा धरल्यार टील कोमा म्हळ्यार 7 ते 8,000 हिंगा लोक रावता ह्या वस्तीक हे एक दूख जाता हें सांगो आमकां आनी हांव एक उलो मारता गोंयची एक्टिविस्टांक आमचे गोंयचे जे एनवायरमेंट सांबाळपी मनीस आहाय की बिहाफ ऑफ कुंकळकार की तेमी येवन हिंगा ही रियलिटी पळोवची आनीक आमचे सारखे मनीस हिंगा एडजस्टमेंट करूंक शकना ही एडजस्टमेंट करपाक वस्त न्हू तुमी खूब उलयता आमी अशें करतले तशें करतले बट द रियल पिक्चर इज दीस आतां जुना पयलीं पावस पडटलो जे एश्युरन्सीस गव्हर्मेंटान दिला ते बाबा दे हॅव फेल्ड इन दीस ते मी थंय सेंट्रल गव्हर्मेंटा बसयला हे सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केल्लो हो प्रोजेक्ट हो सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास करून हो स्टेट गव्हर्मेंटान प्रोजेक्ट हाडलेलो हो डंप जो ओडून गेला तो मनीस ना हिंगा सनरायज सिंगा डंप तो सो हाव मच इट इज हॅझार्डियस हे सगळी लोक जाणा कुंकळची सगळी जाणा आनी गोंयची सगळी लोक म्हणटा आमी क्रांतिकारी क्रांती खंय गेली मेली क्रांती न्हिदली काय कितें आमकां खबर ना की थोडे लोक बाबा मुखार सरता आनी परती हे हायलायट करता वन्स अगेन हांव मागता सबंद गोंया कडेन जे लिडर्स आसाय कोणूय जावं ते बाबा कुंकळ्ळेचें हें वायट चित्र तुमी पळया आज ऑनरेबल सीएम ऑफ गोवा जात तितली बेगीन जुना पयलीं तरी हिंग कसली मिशनरी घालून हें काडपाचो प्रयत्न करतो म्हूण नॅशनल हेरल्ड प्रकरणात ईडीन म्हटल्यार अंमलबजावणी संचालनालयान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक चवकशे खातीर आपयल्यात चवकशे वेळार सहकार्य करचे सोडून काँग्रेस स्वताचेर अन्याय जाला म्हणून सांगपाक सोदता काँग्रेस पक्ष नॅशनल हेरल्ड प्रकरणाक विरोध करून लोकांची दिशाभूल करपाक सोदता असो आरोप भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केला आंदोलनां करची सोडून काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ईडी आनी आयकर विभागाच्या नोटिशेक जाप दिवची अशेंय दामूचें म्हणणें ह्या प्रकरणात गोंय काँग्रेसीन पाट्यावयल्या ईडी ऑफिसाच्या भायर बुधवारा निदर्शनां गेल्ली मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस हे विरोधी प्रदर्शन करपाक लागले आणि ते विरोधी प्रदर्शन करून लोकांक मूर्ख समजतात आणि ते मूर्ख समजोवपाचे खातीर एक नॅरेटिव्ह सेट करप आसता ज्या निर्णयाचे विरुद्ध की ना हे सगळे चुकीचे हे बरोबर न्ही अशें दाखोवपाचो मोठ्या प्रमाणाचेर तो प्रयत्न आसा त्या प्रयत्नाचो भाग म्हणून ते मोठी प्रदर्शनां धरणे आणि असली सगळी कामां करत आसता काँग्रेस एक समजता की ह्या देशातली सगळी प्रॉपर्टी आसा पळय न्ही ती आपल्याली पर्सनल प्रॉपर्टी आणि नाही ते कायद्यात माननात आणि नाही कोर्ट कचेरी अशें ह्यावरून सिद्ध जाता आणि आपण सगळ्या कायद्याच्या चड वयर अशें तांकां दिसपाक लागला ह्या नॅशनल हेरार्कीचो जो प्रकरण जे आसा त्या प्रकरण खरें सुरू जालें केन्ना 1 नोव्हेंबर 2012 1 नोव्हेंबर 2012 भारतीय जनता पार्टीची राजवट नाशिल्ली पण त्या वेळार केंद्रान काँग्रेसचे युपीएचे गव्हर्नमेंट आशिल्लें आणि तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे नेते डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी दिल्लीच्या एका कोर्टान भितर एक केस फायल केली कितें आशिल्लें की केसीन भितर काँग्रेसचे नेते सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी आणि नॅशनल हेराल्डचो हे जे व्हडले जे प्रकाशक आसा पेपराचे जे व्हडले ते असोसिएट जर्नल लिमिटेड त्या हातून भितर गडबड केल्या आणि ती गडबड करून हेजी व्हडली वर्थ प्रॉपर्टी 2-2.5 हजार कोटीची प्रॉपर्टी आपल्या पर्सनल नावाचेर करपाचो व्हडलो प्रयत्न केला गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या गोंय पुलीस मंत्र्याच्या दबावा खाला काम करतात असो आरोप आपाचो फुडारी फ्रांसीस कोयलो हाणें केला गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान आपान सरकाराक उजरावन काडलो सरकारा आड आवाज उठयलो जाल्यार ते समाज वावुरप्याक अटक करून त्रास दितात अशें तांचें म्हणणें आमी वालपय गेल्ली हांव स्वता वालपय गेल्लो ते मर्डर पळय जाल्यार ते दिसा हांव स्वता वालपय गेलो थिंगा पयल्यार एसपी बसोंक लागले एसपी थिंगा बसलो म्हणून ते
काम जातालें. आमी थिंगा गेली, एसपी बरोबर उलयली, आमची थिंगा मातशी भासाभासूय जाली तेच्या बरोबर की बाबा कितें तुम्ही एकल्या मनशाक जीएमसी धाडलो, मागीर जीएमसी पावल्या उपरांत त्या मनशाक पुलिसान सांगलें की परतून यो, तुमकां क्वेश्चनिंग आपोवंक जाय. अरे तुम्ही तेका जीएमसी धाडटाना तेन्ना तुम्ही नॉको आहलें की बाबा एका क्वेश्चनिंग धाडूंक जाय. हें सगळें सारकें जायना म्हणून एसपी थिंगा स्वता बसलोलो. काल आमी फ्रेंडने विचारल्यार थिंगाय एसपी वचोन बसला. म्हणजे कितें जालां की होकोच एसपी आहा, नॉर्थ गोवाचो एसपी आहा, तो पावल्यार पुलिसाचें काम जातलें. तो पावना जाल्यार पीआय जाय पळय थंय करतलो, पीएसआय जाय पळय थंय करतलो, इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोणाचे मिनिस्टराचे आयकून करतलो. आनी आहा तितले केसांनी पीपल आर अक्युजिंग द पुलीस की एका मंत्र्यांचो प्रेशर आहा. सांगय पळय ते जालां तितूनय ती बायल म्हणटा मंत्र्यांचो प्रेशर आहा, तेजो चलो म्हणटा मंत्र्यांचो प्रेशर आहा, वालपय तो ती फॅमिली म्हणटा मंत्र्यांचो प्रेशर आहा म्हणून ते कारवाई जायना. वयता थिंगा we are hearing people when they go to the police station, in any police station in Goa, including Panjim police station, when they go to the police station, they come out of the police station and they say amche complaint घेना, amche कोण आयकना. म्हणजे what are the Goan public supposed to do? आमी करपाचे म्हणले कितें? सगळ्यांनीच कोण मंत्र्याचो मनीस आहा, कोण कोणाचो पॉलिटिकल पार्टीचो कार्यकर्ता आहा, तेणे तेजे मनशाक फोन करपाचे, एमएलए फोन करपाचे, मंत्र्याक फोन करपाचे, जाल्यारूच कारवाई जातली. हे पयस आहा ते गोंयांत चल्ला न्हू, ते आख्ख्या गोंयकारांक मातशें पळोवन सोजमोन घेवपाची गरज आहा. कोडली किर्लपाल वाठारांतल्या खणी आड जयेश पाटीलान केल्ल्या कागाळीची केंद्रीय खण मंत्रालयान दखल घेतली. तज्ञ अधिकाऱ्यांक घेवन ह्या खणीची पळोवणी करपाचो आदेश केंद्रीय खण मंत्रालयान गोंयच्या खण खात्याक दिला. खण वेवसाय सुरू करच्या पयलीं केंद्र सरकार तशेंच कागाळदाराक विश्वासात घेवचे पडटले. सरकारान जबरदस्तीन खण वेवसाय सुरू केलो जाल्यार उच्च न्यायालयांत वचपाची शिटकावणी जयेश पाटीलान दिल्या. किर्लपाल कोडली वाठारांतल्या सर्वे नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 54 आणि 57/2 सुवातेर आशिल्ल्या डंपाचो लिलाव केलो जाल्यार थळावे लोक तशेंच रानवटी जनावरांचेर परिणाम जातलो. हे विशीं प्रधानमंत्री, केंद्रीय खण खातें, गोंयचे मुख्यमंत्री तशेंच खण खात्याच्या संचालकाक जयेश पाटील हाणें ऑक्टोबर 2024 कागाळ केल्ली. हाची दखल घेवन केंद्रीय खण खात्यान तज्ञ अधिकाऱ्यां वरवीं हे भागाची पळोवणी करपाचो आदेश गोंयच्या खण खात्याक दिला. ह्यान पयलीं सरकारान कोडलेच्या एका ब्लॉकाचो लिलाव केल्लो. खण वेवसाय सुरू करच्या पयलीं केंद्र सरकार तशेंच कागाळदाराक विश्वासात घेवचे पडटले. सरकारान बेकायदेशीरपणान खण वेवसाय सुरू करपाचो यत्न केल्यार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करपाची शिटकावणी जयेश पाटील हांणी दिल्या. शेजागवान कितें केलें तें आमकां डंप आसा पळय, म्हणजे पिठां आसा, पिठांतलें तो रिजेक्शन जें आसा पळय तें रिजेक्शन तेणी आमचे सेफ्टी खातीर तेणी तें हांगा घातलेलें. किर्लपाल वाडो, वागोण वाडो, दाबाळ वाडो, कोडली वाडो, मागीर ते सकयल निरंकाल, बेतोडा, म्हणजे हेजे खातीर सेफ्टी केल्यान तें उदक डंपातलें उदक तें भायर सरपा जायना म्हणून तें आमकां सेफ्टी म्हणून घातलें, रिजेक्शन तें. आनी तें कितें आसुल्लें आतां सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर कितें दिली तांकां, ती पिठां आसा ती फील करा म्हणून. अजुनूय ती पिठे फील करूं ना, फक्त उदक सामकें भरलेलें आहा आनी तें उदक आतां केन्ना फुटत आनी तें गांवांनी नेम ना. आनी डंप म्हणटा तें रिजेक्शन, ते फक्त सेफ्टी म्हणून घातलेलें आमकां. तें कितें उखलून व्हरपाची बी अशें कांय नासलें तेंगेलें पयलीं शेजागोवाचें. एक चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, पूण तेंचे अजून रिप्लाय येवना म्हाका, 3 म्हयने जाले. नंबर 2 चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ मायंड, जुवलेजी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, सेक्रेटरी परवरी, तेंचो रिप्लाय येवना. नंबर 3 ऑनेबल मिनिस्टर ऑफ मायंड गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, 3rd फ्लोर, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक, तेंचो रिप्लाय पयर आयला म्हाका, 3 म्हयने येयला. आनी ते प्रायम मिनिस्टर ऑफ गव्हर्नमेंट म्हणजे प्रायम मिनिस्टर मोदीक हांवें लेटर केल्लें, पूण तेय अजून मोदीचोय रिप्लाय येवना म्हाका. म्हणजे हेंची हें चल्लां कितें म्हणून कितें आतां तेणी धाडना. आतां ब्लॉकाला कितें आसा, फॉरेस्टाचो बोवाळ जाता म्हणून तेणी आतां लेटर धाडना. तो आतां लिगल कोर्ट लागतलो, तुका हायकोर्ट लागतो, एक पिटिशन घालूं शकता हांव. हायकोर्टान पिटिशन घालतले? हय, हायकोर्टान पिटिशन. सरकारा कडेन मागणी कितें आसा, हें आतां कितें आसा, डंप काडचो न्ही हांगा चल्लो, डंप फक्त आसा तसो दवरचो. कित्याक सांग, ती पिठे भरले शिवाय तो डंप काडूंक मेळना. पिठाचें उदक जर फुटलें ते कंप्लीट वाडत वचपाचें आमगेलें. म्हाका फक्त एक सेंट्रल मिनिस्टराचें उत्तर आयलां, तें गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ मायंड्स. कितें म्हणलां तितून म्हटलां हेंच्यांनी
रिक्वेस्ट टू रिटेनिंग द डंप इन लोकॅलिटी अँड कोल्डी विलेज सब्जेक्ट घातला आणि गोवा गव्हर्नमेंटान त्यांनी सांगला अंडर प्रोविजन MMDR Act 1957 अंडर इंटिमेशन टू द एप्लिकंट अँड दिस मिनिस्ट्री म्हणजे तांकां ते एक्शन घेवपा जाय तेजेर कोणाचेर एक्टा प्रमाणे गोवा गव्हर्नमेंटान एक्शन घेवपा जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. मडगांवच्या केन्नाच अच्छे दिन येवंक ना, मात मडगांवच्या आमदारान भाजपात प्रवेश केल्ल्यान भाजप आनी सरकाराचे बुरे दिन सुरू जाले अशी खर टिका सावयो कुतिनो हाणें मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर केली. मडगांव नगरपालिकेन करांत वाड करून लोकांचेर अन्याय केला अशें ताचें म्हणणें. संसदेच्या कोयराचो प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या आदेशा वयल्यान सुटावो जाला, देखून हाचे कोणेच श्रेय घेवचें न्हय अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें. एक दिसा आदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मडगांव आयिल्लो आनी ताणी एक स्टेटमेंट केलो की मडगांव अच्छे दिन येवपा आहा म्हण, अच्छे दिन आने वाले है म्हणून एक स्टेटमेंट केल्लो आहा संदर्भात. आतां आमी ह्या मुद्द्याचेर ताका रिप्लाय दिवपाक सोदता की अच्छे दिन पयलीं सद्या मडगांव आजचे दिसा अच्छे दिन म्हणटा नाच, कित्याक जेन्ना मडगांव एंटायर मडगांव आनी एंटायर सालसेटूय म्हणपाक शकता, कित्याक लागून ते आमकां फुडें सांगतलो. जेन्ना हायक केल्ले आहा फीस हायक केल्ले इतले प्रमाणान 50, 60, 100 न्ही 500% सुद्दां वयर हायक केल्ले आसा, त्या टायमार आजचे दिन म्हणपाकूच शकना. आनीक पयले सुवातेर जेन्ना ताणी एक स्टेटमेंट केलो आहा चीफ मिनिस्टरान की मडगांवचो आमदार BJPन येयल्लो आसा की मडगांवच्या लोकां खातीर म्हण. हांगा पयलीं सद्या चीफ मिनिस्टर सदांच हेज्या पयलीं बी जेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्नाय ताका भरपूर एक्सपोज करतालो की जे एडमिनिस्ट्रेशन आपणा शिकोवपाक गरज ना, तुवें चीफ मिनिस्टर आसून कितें केलें सदां एक्सपोज करतालो ताका. हांगा परतून तो ताका एक्सपोज करता. कसो तो सांगता तो मडगांव बऱ्या खातीर गेल्लो BJPन गेल्लो आहा म्हणून. हातून दाखोवन दिता की चीफ मिनिस्टर 5 वर्सां आसूनय बी आतां प्रमोद सावंत सांगपाक सोदता की हाणें मडगांवांत कांयच करूं ना म्हणून. हें सामकें दाखोवन जे टायमार साकून मडगांवचो आमदार डिफेक्ट जावन BJPन गेल्लो आसा त्या टायमारसून तांचे बुरे दिन ऑलरेडी येवपाक लागलेले आसा. आनी ते बुरे दिन आमी हालींच पळयला जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जाल्लें तेन्ना. संसद्याचो मडगांवचो आमदार अशें कांयच हें ना, कांयच रोल ना. रोल आसा म्हणटा हायकोर्टाचो. हायकोर्ट टायम टू टायम मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर आनी गव्हर्मेंटाचे बॉडी मारून तो ओल्ड डंप क्लियर केल्लो. सो हाजो क्रेडीट आमदारान वा म्युनिसिपल कावन्सिलान घेवपाचो कसलो हक ना तांकां. ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.